स्तोत्रां स्तोत्र दावे. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस रावताय? आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण लिपताय? नोस्त्याचें गोरिबांक गिरासता. दुस्मानीन येवजिल्लें नाडबुडीक तो सांपडोता. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नोस्तो मनीस बोडाय दाखयता. आपस्वार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चलत म्हाका तो खंयचो कास्त लायतलो. देव आनी कोण रे? असलीं चिंतनां गळटात ताच्या मनांत. वाटेर आद मेळी नासतना तो चलता. तुजी नीत आसा म्हूण ताच्या मनांत नाच. आपल्या दुस्मानाक तो कांयच न्हय करता. म्हाका हालयतलो कोण ना. म्हजेर निर्पाग कदींच येवचें ना अशें तो चिंतीत आसा. लोबाड्यो आनी जुलूम इतल्यानूच ताचें तोंड भरलां. ताचे जिबे पोंदा पिडापीड आनी कुस्तेपण. लोभया मोदें धोंद्याक रावता. लिपचोरयां तो निरपराधी जिवेशी मारता. निराधारी कोयच्यान आपल्या चोपक्यांत पडटलो. तें दोळ्यांक तेल लावून तो पळेवूनच आसा. दोलींत गुपचूप रावलोल्या शिवा भाशेन तो दोड्यांक रावता. दोड्यांक रावलोलो तो जोंपोय मारता. जोंपोय मारिना फुडें ताका आपल्या जाळांत दवरून व्हरता. उकोड्यां बसून तो उकडी मारूंक आयतो जाला आनी निराधारी बाबडो ताच्या ताब्यांत पडटा. देव विसरलो, देवाचें तोंड लिपलां. देवाक आमचें कूय दिसता रे? अशें तो आपल्या मनांत चिंतता. आतां तरी उठ सर्वेस्परा. तुजो हात उबार देवा. गोरिबांक विसरूं नाका. कित्याक म्हूण नोस्तो मनीस देवाची केबाडां करता. तो म्हाका कास्त खंयचो लायतलो? काळजांत ताणें अशें कित्याक चिंतचें? पूण कोरेंच कोश्ट आनी दुकां तुवें देखल्याय तूं तीं पळयताय आनी तुज्या हातांत घेताय. जुल्म भोगताय तो आपलो जीव तुज्या हातांत सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी तूंच एकलो. खोट्या नोस्त्या मनशाचें बोल मोडून उडय. ताच्या नोस्तेपणाक कास्त लाय. ताची सावळी लेगून दवरूं नाका. आयज आनी सदांकाल सर्वेस्पर एकलोच राजा. ताचे राजवडकेंतलो अनभावार्थी लोक नाच जातलो. सर्वेस्परा गोरिबाचें मागणें तुज्या कानांत पडटाच ताच्या काळजांत तूं धीर दिताय. ताका तूं कान दिताय. कारण अनाथांचे आनी जुल्म भोगतल्यांचे होक तूं नियानीत करून सांबाळटाय. असो धर्तुलेवेलो मनीस आपले पेल्ल्यांक आनीक बेंकडावंक शकचो ना. स्तोत्र 11. प्रमाणीक मनशाचो विस्वास. सर्वेस्पराच्या गोपांत म्हाका आसरो मेळ्ळा. कोण आतां म्हाका म्हणत, सोबन्या वरवीं तुज्या आपल्या दोंगरार उडूं वच. प्रमाणीक काळजाच्या मनशाचेर काळोखांत गुरी घालच्या निमतान हे पोळे नोस्ते मनीस दोनू तान करतात. बाण सोडूंक तयार जातात. बुन्याद तर घोलावून उडयल्ली. प्रमाणीक मनीस कितें करूंक शकता? सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा.
सर्वेस्पोर सर्गार शिवासनार बसला. ताचे दोळे प्रितुमेचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशाक सर्वेस्पोर कसाक लायता. जुलुमाचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. नश्टाच्या माथ्यार उज्याचे कोळशे आनी घोंडकाचो पावस तो रोखयता. तांकां गिरासूंक कोर कोर वारो सुट्टा. सर्वेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचे मुखामळ बगूंक मेळटलें. 12वें स्तोत्र. फोटकिऱ्या मनशां मदें देवाचेर विस्वास. सर्वेस्पोरा पाव आमकां. भक्तिवंत मनीस आतां नाच. मनशाच्या भुरग्यां मदलें विस्वाशीपण उबून गेलें. एकामेकाक फटोवनूच भोंवतात. लोट्टीक तांचे ओंठ, घातकी तांचीं काळजां. फोट उलोवपी ओंठ, बोडाय दाखोवपी जीब. सर्वेस्पोर कांपून उडोवूं. आमचें बळ म्हणल्यार आमची जीब. आमचे ओंठ ते आमचेच. कोण तर आमचो धोनी? असली ताची बोडाय. पूण सर्वेस्पोर म्हणटा, जबरदस्ती भोगतल्या दुबळ्यां खातीर, हासकार सुस्कार सोडटल्या गरिबां पासत हांवूच आतां उठून येतां. आशेन आशिल्ली ताची सोडवण तांकां आतां दिवंक येता. सर्वेस्पोराचीं उतरां कितनाशिल्लीं निर्भेल उतरां. 7 पावटी उज्यांत घालून नितळ केल्ल्या रुपया सारकीं. सर्वेस्पोरा तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हे पिणकेच्या हातांतलीं आमकां सदां राखून दवर. नश्टे मनीस सगळे वाटेन लिपचोर्यां भोंवतात फिरतात. मनशाच्या भुरग्यां मदें ओलिश्टकारण्यांक ओगलो मान भोवमान मेळटा. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.